नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पुलिसांनी तात्पर्तेन करची सेवा नाजाल्यार जातली कारवाय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची पुलिसांक शिटकावणी। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत जालो दिक्षांत सुवाळो। अनैसर्गिक रितीन पिकयल्ली फळां, बनावट वखदां आनी नितळसाण नाशिल्ल्या हॉटेलांचेर जातली कारवाय। दाड घालप जावचें ना बंद। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी। वखदां वास्को प्रकरणांत काशीनाथ शेटयेन 4 जाणां आड केली। पणजे पुलिशेन कागाळ। गुन्यांव नोंद करूंक ना जाल्यार वतलो कोर्टान दिल्या शिटकावणी। ज्येष्ठ साहित्यीक उदयबाब भेंब्रेच्या घरा भायर बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शनां। शिवजयंती दिसा मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर हरकत घेतिल्ल्यान भेंब्रेक जाप विचारपाक उसरा राती जमले पोड्ड्या। इयत्ता 10वीच्या परीक्षेक सुरवात। 18,871 विद्यार्थी बसल्यात परीक्षेक। वट्ट 32 केंद्रांचेर जातली परीक्षा। रशिया युक्रेन युद्ध बंदी वेल्यान डोनाल्ड ट्रम्प आनी व्लादिमीर झेलेन्स्की मदीं पेटले। बसका अर्दवट सोडून झेलेन्स्कीन काडली पळ। दोनूय देशां मदीं जावपा आशिल्ली खनिजां विशीं कबलात उरली अर्दवट। आतां खबरो विस्तारांत। अनैसर्गिक रितीन पिकयल्ली फळां, बनावट वखदां आनी नितळसाण नाशिल्ल्या हॉटेलांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाची धाड घालप सुरूच आसतली। बेकायदेशीर घडणुकांचेर धाड घालप बंद जावची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। तशेंच लोकांचें हित पळोवन आनी तांकां विश्वासान घेवन सगळे निर्णय घेतलो अशें राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें। Madgaon, सगळीकडे, not only Madgaon, all across the state, there is strict campaign. Not only that, color in also your other, like like in green, red chili powder and all those things in bulk which is sold. Right from that and other colors that are used, right from the colors that are being used. I'm talking about not color as such, but any material that is used. We are just trying to see that the random sampling is taken. We have no intention of harassing anybody, but FDA Director Shweta Desai has been already told very categorically, raids will not stop. Second, hygiene in every restaurant. Randomly we will check. And if we find that anything and they don't have RO filter, they don't have proper hygiene, I will seal them and there's no question of applying them. We'll blacklist them for 6 months. All the restaurants, all the wholesale dealers of various food products, all the sweet mart people who are there using those foils, we are also going to take and have this in detailed analysis which is available with us in FDA. Director has been told on a daily basis to submit a report to me. We are not going because of lifestyle and because also the cancer cases in the state. Now if you go to look at the overall statistics, then somebody can justify and say no, it is okay, it is marginally increased, but we don't want to be a state that is compromising on these type of things. Fruits and all also where we see the artificial ripening and we see them selling those yellow color bananas which look artificially yellow. All those things, because these are the things that are actually adding a problem in all, long term intake of these things is also creating problems. So we don't have, we are everywhere they are taking steps. People call me, people put pressure on me, please release, please unseal. We are not going to listen to anybody. We are here to see that the people's life is safe and we are going to make sure that everybody is safe, and we want to see that the strict protocols, FDA is on the move continuously. पुलीस सेवा करतना कसलेच तरेचे गैरप्रकार खपोवन घेवचे नात। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिला। यान फुडें पुलीस खात्यान काम करप्यांक दर वर्सा दर एक सुवातेर रोटेशन करतले। तशेंच सगळ्या तरांची सेवा आनी प्रशिक्षण तांकां सक्तीचें करतले। तेन्ना दर एकल्यान आपलें काम प्रामाणीकपणान करपाक जाय म्हूण वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत आयोजीत केल्ल्या दिक्षांत सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयलो। त्या खातीर जे खंयसरूच कायदो हो सगळ्या खातीर समान आसतलो, म्हणून तुम्ही तुमची ड्युटी परफॉर्म करता आसतना खंय चुकपाक जायना, म्हणून तर ही ताकीद समजून घेवची सगळ्या जाणांनी। म्हाका दिसता, म्हाका तुमचेर विश्वास आसा की म्हाका तुमचेर ज्या पद्दतीचो हांव म्हणटा की पुराय एक्सायज डिपार्टमेंट आसतले किंवा पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, ही दोनूय डिपार्टमेंटां ही लोकांच्या सर्विसा खातीर आसा आणि युनिफॉर्म सर्विस ही सातत्यान लोक एका रिस्पेक्टान तुमच्या कडेन पळयता। तुम्ही ज्या पद्दतीचो रिस्पेक्ट आदर लोकांक दितलो त्याच पद्दतीचो रिस्पेक्ट
व लोकां कडल्यानूय बी तुमकां मेळटलो तो रिस्पेक्ट घेवपा खातीर सातत्यान सगळ्या जाणांनी रावचें. आमच्या डीजीपीकूय हांवें सजेस्ट केला की एक पुलिसा खातीर म्हणजे कंपल्सरी इन ऑल म्हणजे ट्राफिकात आसतलो, पोस्टल आसतलो, सेक्युरिटीज आसतलो, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक रोटेशनल ट्रेनिंग बेसिसाचेर ठरोवपाची गरज आसा. आनी ती रोटेशनल ट्रेनिंग बेसिसाचेर ठरयता आसतना म्हणजे एवरी वन इयर इन एवरी फील्ड हो पुलीस वचप गरजेचें आसा. आनी खंयसरूच हे करता आसतना कोणाचो इन्फ्लुएन्स हो कामाक येवचो ना. गोंयांत शिवशाही नाशिल्ली अशें विधान केल्ल्या उदय भेंब्रेचे वक्तव्या आड बजरंग दल आनी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक. शुक्रारा राती उसरा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचो भेंब्रेचे घराचेर मोर्चा. सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत पुलिसूय भेंब्रेच्या घरा पावले. भेंब्रेचो निशेध करीत उपरांत हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते फाटीं सरले. तुमकां जर उलोवपाचेंच आसा धर्माचेर जाता त्या घाताचेर उलय. अरे तूं फाल्यां ना जालो जातलो न्ही हयातान आमी उरचे नात, पण एक दिसाक लोकांनी याद दवरपा सारकें कितें तरी उलय मरे. तूं छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जस्ट टू ओपोज द सीएम ऑफ गोवा तूं कितें काय म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नांवाचो उपयोग करता. तुका प्रमोद सावंताचेर कितें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तूं डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून नांव घेवन उलय आशिल्लो. पुराय गोंय 450 वर्सां पोर्तुगीजांच्या शेका खाला आशिल्लें हें सत न्ही. फक्त साश्ट तिसवाडी आनी बार्देज मालात पोर्तुगीजांनी पुराय शेक गाजयलो. 70 पेडण्यां, फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण हे स म्हालांनी शिवाजी महाराजांचें राज्य आशिल्लें म्हणून मुख्यमंत्र्यांचें विधान निखाल खोटें म्हणून उदय भेंब्रे हांणी वक्तव्य केल्लें. हेच वक्तव्याचो निशेध करपाक म्हणून विराज देसायाच्या फुडारपणा खाला बजरंग दल आनी हेर हिंदुत्ववादी संघटनेचे पदाधिकारी उदय भेंब्रेचे मडगांव बोड्ड्याच्या घरा भायर राती 9 जमले. हे वेळार तांणी भेंब्रेचे आनी ताचे फामिलीचे हुजेर निशेध केलो. एवरी टायम तुज्याच व्हिडिओंतल्यान आमकां खंय तरी हिंदू धर्माचेर आक्षेप घेणारे कंटेंट कितें येता. तो म्हणटा आपूण खंय पयलीं जगभरांतले व्हिडिओ करतालो आनी आतां खंय फक्त गोंयचेच व्हिडिओ करपाचे अशें म्हणून ताणें ठरयलां. बरें, गोंयचेच जर व्हिडिओ करपाचे आसा जाल्यार सांकवाळाच्या देवळाचो इशू घे. थंय गोंयांतू पडटा न्ही. थंय तर तूं जो एक शिलालेख मेळ्ळा जो शिवाजी संभाजी महाराजांच्या काळाचो एक शिलालेख मेळ्ळा की फोंडा प्रांत जिखले नंतर एक बाणस्तारी थंय एक शिलालेख मेळ्ळा. त्या शिलालेखाचेर बरयल्लें आहा हे हिंदू राष्ट्र जाहले अशें म्हणून. हाचे बद्दल उलय. हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते उदय भेंब्रेच्या घरा भायर जमल्यात म्हणून कळटनाच भेंब्रेचे समर्थनाक लोक ताच्या घरा जमपाक लागले. दुसऱ्याय दिसाक तांच्या भेटेक तांच्या घरा लोक आयले. तातूंत प्रशांत नायक, चेतन आचार्य, विकास भगत, दामोदर मावजो, दत्ता नायक, मोहनदास लोलयेकर, विजय सरदेसाय आनी हेर जाण आशिल्ले. खूब अनफॉर्च्युनेट. एक म्हणजे रातची 10 वरां ते येवन 9-10 येवन अशें करून कोणाक कितें दिवप किंवा बरोबर न्ही. आनी पेपरांत तरी आयले ते वाचून म्हाका दिशिल्लें की आयले आनी शांततेन गेले. मागीर आतां आयकलें त्या भशेन मस्ती करून गेल्यात म्हणजे गाळी मारून कितें गेल्यात. व्हेरी सॅड. म्हणजे अशें जावपाकच जायना. तुमकां जर तुमचं मत तागे मान्य ना तुमचे मतांनी तुमची ताजो खुलासो करात. खंयचें मत उदय बाबान चुकीचें सांगलां. उदय बाबान प्रत्येक आपली गजाल मांडटना मुद्देसूद मांडल्या आनी ह्या मुद्दो अमके अमके कडेन बरयला हाजो अभ्यास करून सांगला. आपले मनाक आयले म्हणून कांय बरोवंक ना. हाजो निशेध जावपाकच जाय. आनी हे अशे तरेच्यो घडणुको जर वाडत रावल्यो हे गोंयांत आनी गोंयचें जें फॅब्रीक आसा सोशल फॅब्रीक ताका हे डेंजरस. गव्हर्मेंट हेजेर एक्ट जायना. गव्हर्मेंट एक्ट रिएक्ट जायना ताका लागून एक हुस्को दिसता की खऱ्यांनीच गव्हर्मेंट हाजे बरोबर आसा काय कितें तांकां निर्भय दिलां काय कितें असो एक हुस्को जाता. असो हुस्को लोकांक मनांत येवपाक जायना. हें कितें सांगलां तें म्हजे कल्पनेंतल्यान न्ही तो इतिहास हांवें सांगला. म्हणजे कोणूय जर कितें दुसरेंच सांगता जाल्यार तें सुदारूंक जाय न्ही. नाल्यार लोकांचो गैरसमज जाता. एक मनीस उलयता पूण घडये आनीक लोक चुको करतात. आनी हें जें हांवें कितें सांगलां तें गॅझेटियर ऑफ गोवा नांवाचें एक ऑफिशियल सरकारी पुस्तक आसा. गॅझेटियर ऑफ गोवा हें खूब हें घेवन कितें कश्ट घेवन ऑथेंटीक मनशां कडल्यान बरोवन घेता. दर सरकार भारत सरकाराचें आसा, दर सरकाराचें आसा. ह्या ऑफिशियल पुस्तकांत ही हांवें सांगिल्ली खबर आसा. त्याच बरोबर ती डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकार हांच्याय पुस्तकांत आसा. आनी खंयच्याच इतिहासकारान सांगूंक ना की शिवाजी महाराजान गोंय काबीज केलें जावं गोंयचो खंयचोय प्रदेश काबीज केलो. म्हणटकच हाजेर हांवें सांगलें की हें चूक, हें बरोबर न्ही.
हे सांगले म्हणून हे सगळे लोक तुमच्या दारान आयले काय कितें? अशें निमित्त ताणें केलां. पूण उलोवपा वेल्यान म्हाका दिसलें की तांच्या मनांत आनीकूय कितें कितें आसूं येता. कित्याक भितर सरले, घोशणा दिल्यो, शिवाजी महाराज की जय, बरें आसा. मागीर भाशणां सुरू केलीं आनी ती हांवें थंडसाणेन आयकलीं भाशणां. मागीर म्हाका प्रश्न विचारपाक सुरवात केले. त्या प्रश्नाक जापो दितना म्हज्या लक्षांत आयलें की हांचे तकलेंत एक विशय ना. कित्याक हांव जाप दिवंक गेलो की फट्ट करून मदीं तोंड घालप आनी म्हणप की मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपा खातीर तुवें शिवाजीचें निमित्त घेतलो म्हणून. आतां प्रश्न येता की हे आयले ते शिवाजी महाराजा खातीर आयले काय मुख्यमंत्र्या खातीर आयले? कित्याक मुख्यमंत्र्यांचेर आमी टिका करूं ना, फक्त तागेलो मुद्दो चुकला इतिहासा प्रमाणे आनी तो इतिहास सांगला. ह्या बद्दल हे तुमी ते पॉलिटिकल कितें अशें दिसता तुमकां? हे केलां तातूंत न्हू, हय. पॉलिटिकलूय आसूंक शकता, पूण पॉलिटिक्सा भायर म्हाका हातूंत चड दिसता तो कम्युनलिझम. म्हणजे हिंदू सेंटिमेंट जो आसा लोकां मदलो तो वाडोवन तांकां खुबळावन घालपाचो हो एक प्रयत्न आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. बोगदा वास्को वीज खात्याच्या मालमत्तेचेर अतिक्रमण करप तशेंच सरकारी कामाक आडखळ हाडिल्ल्या प्रकरणात कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलिशेन कागाळी नोंद केल्या. हे चौगूय म्हाका मारतले हे आमदार संकल्पाचे विधान कागाळीन बरयला, पण आमदारा आड कागाळ दाखल करूंक ना. बोगदा वास्को वीज खात्याच्या मालमत्तेंतल्यान वचपी वाट बंद केल्ल्यान शुक्रारा मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांच्या मदीं वादावादी जाल्ली. हे प्रकरणात कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन आपल्या आड आनी लोकांचेर कागाळ नोंद करून दाखोवची अशें आव्हान संकल्पान काशीनाथाक दिल्लें. मजगतीं कामाक आडमेळी हाडिल्ल्या प्रकरणात शेनवारा वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन ओमकार दुर्भाटकार, यश फडते, सुधीर तारी आनी योगेश पाटील ह्या 4 जाणां आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. पुलिशेन ह्या 4 जाणां आड FIR दाखल करूंक ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी काशीनाथान दिल्या. काल इन्सिडंट जाला तो 4 जाणांचेर FIR दिला. एक ओमकार दुर्भाटकर, यश फडते, सुधीर तारी, बोगदा बार आनी ताजो कोण तरी तो थंय कामांक कोण तरी ताणें चलोवपाक गेलो तो बार गेलो, आनी योगेश पाटील आनी बाकीची 4 नांवां म्हजे कडेन व्हिडिओ जाला. आनी तांचे व्हेहिकल थोड्यांचे हांवें दिल्या नंबर्स, व्हेहिकल नंबर्स हांवें दिल्या तांकां. सो ते 4-5 व्हेहिकल जे आशिल्ले ते हाडलेले तांचेर हांवें आसा ते व्हेहिकल नंबर तुमकां दिता. GA075902, GA06F7348, GA06E2142 आनी GA06R7004. सगळ्यांनी ट्रेसपास केल्ले. हांकां आमचे हितून येवन दादागिरी करून आनी म्हाका सांगलां आतां ही हॅज गिवन अ थ्रेट, हांव थंय आयले जाल्यार म्हाका मारून उडयतले म्हणून ते अशें ताणें सांगलां थ्रू दीस पर्सन. सो हांवें ती कंप्लेंट दिल्या, सगळें घातला हितून आनी तांकां सांगलां 0 FIR कर आनी मारबागांव पुलीस स्टेशनान धाड. अदरवायज आय विल गो अंडर 156(3) CRPC म्हणून कोर्टान तुमकां रजिस्टर करचो पडटा. दॅट आय वील फॉलो द प्रोसिजर. आमदारूय येयल्लो, तेच्या आमदाराचेर हांवें ते 4 जाणांचेर घातला. आमदाराचेर हांवें घातला की ताणें कितें केलें, ताणें म्हणलां ते ताणें कितें म्हणलां आमदारान की ते म्हाका मारून उडयतले म्हणून. हे 4 जाण आसतले आनी कोण आहा ते अशें ताणें म्हणलां, तें हांवें तातूंत घातलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 10वेच्या परीक्षेक आयच्यान सुरवात जाली. आयज पयलोच पेपर आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर सकाळ फुडें विद्यार्थ्यांची नंबर सोदपा खातीर गडबड दिसून आयली. वट्ट 32 केंद्रांचेर ही परीक्षा जाता. 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. विद्यार्थ्यांक परबीं दिवपाक पालक आनी शिक्षक हाजीर आशिल्ले. ही परीक्षा 21 मार्च मेरेन सुरू आसतली. आमी बिचोले सेंटराचेर आसा. 10वीची परीक्षा आज सुरू जाता आनी बिचोले सेंटराचेर जवळ 1,300 विद्यार्थी आसात. आज भितरले 915 विद्यार्थी आपली एग्जाम आन्सर करतात. आज इंग्लिशचो पयलो पेपर आहा आनी शांतादुर्गा हायस्कुलान आमचे 543 भुरगे आसात. 22 ब्लॉक्स आमी केल्ले आसा. सेकंड सब सेंटर जे आमचे आसा ते ऑलरेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल
थंयसर आमचे 220 विद्यार्थी आन्सर करतात आनी 11 ब्लॉक्स थंयसर आसात. आणि राधाकृष्ण विद्यालय हे थर्ड आमचें सेंटर आसा. थंयसर 152 विद्यार्थी आन्सर करतात आनी थंयसर 9 ब्लॉक्स आसा. ते विद्यार्थी आमचे CWSN म्हणटा, म्हणजे खास विद्यार्थी जे आमचे आसा तेंचे आमी सिटींग अरेंजमेंट जे आसा ते राधाकृष्ण विद्यालयान केल्ले आसा. जवळ जवळ आज आमचे 50 ते 60 ब्लॉक्स सगळे कडेन चालू आसा आनी आज पयलो दीस आसल्या कारणान पेरंटूय आज आमच्या सेंटराचेर खूब येयल्ले आसा आनी वेवस्था आमी एकदम बरी केल्ली आसा. गेलो पेपर टायम पावलो आनी डिफिकल्टीज कांय जालें ना. आनी हांगा हें कशें आसलेलें अरेंजमेंट नर्वस आसलो आयज कशें आसा फूड पेपराचें प्रिपरेशन. तुमी खंयच्या स्कुलाचो आयज फर्स्ट पेपर जालो कसो गेलो तुमचो खंयच्या स्कुलाची तुमी काकोडकर टायम आनी अरेंजमेंट कसो आशिल्लो पयलीं वाचपाक दिता पेपर मागीर तो सारकें कितले कळटा टिवीर कळटा आतां तुमी सकाळची अर्दवर पयलीं घेता न्हू क्लासीक मागीर कशें आसता फूल टायम कसो हें जाता पयलीं पेपर दितात मागीर तेजेर हॉल टिकेट मागीर सायन बी मारून घेतात मागीर हातीक बरोवपाक कितले टायमा दिता 9:30 9:30 आनी स्टॉप कितल्यांक 12:30 12:30 म्हणजे तुमकां सगळें कांय डिफिकल्टीज जाल ना अरेंजमेंट बरो आशिल्लो. आयज कसलो आशिल्लो तुमचो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स आणि युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे मदीं व्हाईट हाऊसानूच वादावादी जाली. JD व्हेन्स हाणें झेलेन्स्कीचेर अमेरिकेच्या अपमानाचो आरोप केलो. त्याच वेळार ट्रम्प आनी झेलेन्स्की मदीं पेटले. झेलेन्स्की पुराय संवसाराक तिसऱ्या महायुद्धांत धुकलता असो आरोप ट्रम्पान केलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स आणि युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांच्यामध्ये व्हाईट हाऊसानूच वादावादी झाली. झेलेन्स्की पुराय संवसाराक तिसऱ्या महायुद्धात धुकलता असो आरोप ट्रम्पान केलो. हे उपरांत झेलेन्स्की दोनूय देशांमदी सुरू आशिल्ली महत्वाची बसका अर्दवट सोडून गेले. दोनूय देशांमदी खनिजां विशीं एक महत्वाची कबलात जावपाची आशिल्ली पूण दोनूय देशांमदली चर्चा अर्दवटच उरली. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but that's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself to be in a very bad beginning position, and he happens to be right about From the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was about You to don't say have that. the cards right now. With us, you start having I'm not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You're you- gambling with World War What III. you're You're speaking gambling about? with What you're World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said Very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिवाजी महाराज एकदांच गोंयांत आयिल्ले. शिवाजी महाराजाचे सैन्यान घरां लुटिल्लीं आनी बायलां भुरग्यांक आपल्या वांगडा घेवन गेल्ले. कोंकणी साहित्यीक एडवोकेट उदय भेंब्रे हांचें आनीक एक नवें वादग्रस्त वक्तव्य. उपरांत वायसरॉया वांगडा जाल्ले लढायेंत शिवाजी महाराजांचो पराभव जाल्लो असोय दावो भेंब्रे हांणी केला. शिवाजी महाराज गोंयांत एकच फावटी भितर आयिल्लो आनी तो कित्याक आयिल्लो ती गजाल हांवें सांगली. ताजो संबंद ताजो पुर्तुगेजां कडेन कांय झगडें नाशिल्लें. झगडें आशिल्लें तें पेडणेचो एक देसाय केशव नायक देसाय म्हणटा तो ताजे वाठारांत वचून कर लोकां कडल्यान घेतालो. तो ताका राग आशिल्लो म्हणटा ताका फॉलो करीत पळय तो आयलो. तो बार्देसा भितर सरलो. तो बार्देसा भितर कित्याक सरलो पुर्तुगेजाचें आपल्याक राखण मेळटली म्हणून आनी कोलवाळे वचून लिपलो. तो शिवाजी महाराजाक मेळ्ळो ना. पूण घडलें अशें की सैन्य जें आशिल्लें त्या सैन्यान 3 पाद्रींक मारले, घरां लुटलीं आनी बायलांक आनी भुरग्यांक वतना घेवन गेले. हें घडटना वायसरॉयाक कळयलें रोखडें थंयच्या ऑफिसरांनी आनी वायसरॉय आपले सैन्य घेवन गेलो आनी सारको बॉर्डरीचेर शिवाजी महाराजाक आडायलो. आनी थंय तांचे भितर पळय जें झूज जालें तातूंत शिवाजी महाराज हरलो म्हणटकच तांची एक पद्दत आसता की एक ट्रिटी करप आनी ती ट्रिटी करून त्या प्रमाणे कोणें कितें करचें म्हणटा तें सांगतात. तर त्या ट्रिटींत शिवाजी महाराजान मान्य केलें की आपल्या सैन्यान जें लुटलां तें परत दिता. बायलांक आनी भुरग्यांक जीं व्हेल्यांत तांकां परत धाडून दिता. आनी दाबोळ म्हणटा थंय वयर उत्तर कोंकणांत पुर्तुगेजांक आपले कमर्शियल सेंटर करपाक जागो दिता. आनी पुर्तुगेजांचेर एक कंडिशन घालें की तांणी ह्या देसायांक जे देसाय कलेक्टर आशिल्ले टॅक्स कलेक्ट करताले तांकां प्रोटेक्शन दिवचें न्हय. ही ट्रिटी जाली. दोगांनी सयो केल्ल्यो आसात. थंय शिक्को आसा शिवाजी महाराजाचो आनी ते डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकार हांचें पुस्तक आसा पुर्तुगेज मराठा रिलेशन्स किंवा पुर्तुगेज मराठे संबंद गो. तातूंत भितर ती ट्रिटीची कॉपीच दिल्ली आसा. दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या वाटादेव न्हंयत सुमार 11.5 फूट लांबीची मगर सापडली. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे अमृत सिंग आनी ताच्या सहकार्यान हे मगर धरून रान खात्याच्या स्वाधीन केला. नितेश मांद्रेकर म्हणून ताणें म्हाका कॉल केलो की आमच्या हांगा वाटादेवाचेर जे रिवर आसा त्या रिवरान एक मगर आसा.
सो त्या बरोबर हांव बेगीतल्या बेगीन त्या जाग्यार स्पॉटार गेलो आनी पळयता जाल्यार एक दोपारभर पाणयान ते मगर जे आहा ते दिसताले. सादारण 8 फुटाचे कशे दिसले, पूण मागीर जेन्ना ताका भायर काडले सायज काडली जाल्यार जवळ जवळ 11.5 फुटाचे तेजी लेंथ आमकां मेळ्ळी. आणि हे मगर जे आसा ते थंय त्या न्हंये पासून म्हणजे जवळ जे बांदारो आसा त्या बांदारांतल्यान ती सकयल पडले आसपाचो शक्यता अशें लोकांनी थंयसरल्या सांगलें, कारण थंय दिसताले की. सो हे मगरी जी आसा त्या रिवरान सगळ्याच आसा. ही आयज येयल्या आनी खंयच्यान येयल्या अशी ना, पण जशें पाणी आतां एक कमी जालें म्हणटकूच ताका लागून ते स्पश्ट दिसण्यात येयले आनी ताका खंय वयपाचो चान्सूय नासलो. इंजरीज सादारण जाले आसले कारण ती वयल्यान पडलेली आणि त्याच्यानंतर आम्ही ताका बांदून बी ताका मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताका आतां फुडें बोंडला धाडपाचें आतां हें केलां ताका. त्यांच्या हातीन दिल्यात तुम्ही? हय, तेंच्या हातीन करपाक रिलीज करपाक लागून येयलें. नाही ह्या दिसांनी इतके व्हडली मगर मेळ्ळी बी बिचार सायजी? ह्या पयलीं 8 फुटाची बी मेळ्ळेली आसा. ही मोठी आहे? ही मोठी आहा, तेच्या पेक्षा 11.5 फूट आमी सारकी लेंथ काडलेली आहा. म्हणजे आता मेरेनची म्हाका दिसता तुवें धरल्या तितली मोठी. ह्या पयलीं एक रेवडा सायडीक धरल्या ती 12 फूट 12.5 फूट. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उबारपाक प्राधान्य दितलो अशें रोहन गांवस देसायान सांगलें. BCCIच्या संयुक्त सचिव पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत रोहन शेनवारा सांजे गोंयांत आयलो. दाबोळे विमानतळार पावले उपरांत दक्षिण गोंयच्या क्रिकेट मोग्यांनी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार रोहन उलयतालो. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो सचिव रोहन गांवस देसायाची 2 दिसां पयलींच BCCIच्या संयुक्त सचिव पदाचेर नियुक्ती जाल्या. गोंया खातीर सगळ्यांत मेन म्हणल्यार आमचो जो स्टेडियम आसा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जे आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचें स्वप्न आसा. म्हाका खूब वायट दिसता कारण आयज एक बरो दीस आसा पण आयज आमचे कडेन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा आनी स्टेडियम ना आनी तो स्टेडियम कसो तरी गोंयान करपाचो हें म्हाजें एकमेव हें आसतलो म्हाजो विजन आसतलो. प्रत्येक गोंयकार जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे एफिलिएटेड क्लब आसा तांचे हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा कारण तांणी जो सपोर्ट दिल्लो आनी जे आमचे मॅनेजींग कमिटीचे जे आमचे मेंबर्स आशिल्ले जे ऑफिस बेरर आशिल्ले ते प्रत्येक मेंबराचो तेंको तेंचो सपोर्ट पावलाक जे तांणी म्हाका सपोर्ट केलो. चेतन देसाय सर आसतले, जे आमचे शांबा, दया पागी, रुपेश, आदी तांगले, डेजी डिसोजा, तशेंच राजेश पाटणेकर सर आनी प्रत्येक जे आमचे बाकीचे ऑफिस बेरर्स आसा त्यांच्या मनाकाजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा कारण त्यांच्या सपोर्टा शिवाय हें अजिबात मुमकीन नासलें. आनी परत एकदा जो इंटरनॅशनल स्टेडियम आसा तो कसो तरी गोंयान हाडपाचो आनी BCCIची एपेक्स कावन्सील बॉडी आसा ताज्या आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या मदीं आतां चड दुरी उरली ना कारण हांव थंय आसले कारणान गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसतले तांकां कार्यरत करपाक मातशें इजी पडटलें आनी कॉर्डिनेशनूय बरें जातलें. सो तें कॉर्डिनेशन खंय तरी बरें चालीक लावन आमी हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशाल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.